विठ्ठलापूर साखळे सुमार 150 वर्सां जाली शिगम्या कडेन उसळ करपाची परंपरा आसा। ह्या उत्सवाक उसळ उत्सव म्हणटात। 10 दीस हो उत्सव जाता। दर दिसाक 70 किलो चण्याची उसळ करतात। विठ्ठलापूर साखळे हांगसर श्री पांडुरंग देवस्थाना कडल्या ब्रह्मदेव देवळा सामकार दर वर्साक उसळ उत्सव मनयतात। दर वर्साक भाविक व्हड उमेदीन ह्या उत्सवात भाग घेता। उसळ खावपाक खूब भाविक येतात। सुमार 150 वर्सां जाली ही परंपरा चालू आसा। 10 दीस हो उत्सव चलता। दर दिसाक 70 किलो चण्याची उसळ करून भाविकांक वाडटात। ह्या 10 दिसांची उसळ करपाक होळयेचें लाकूड वापरतात आनी त्याच बरोबर आनीकय लाकडां वापरप जाता। शिगम्याच्या दुसऱ्या दिसा सावन उसळ उत्सवाक सुरवात जाता। सुमार 80 नाल्ल ह्या उसळेक लागतात। गांवच्यो बायलो हे नाल्ल कातप वांटप पांडुरंग देवस्थाना सामकारच करतात। फाटलीं 13 वर्सां जालीं श्यामसुंदर भिडे उसळ करपाचे ह्या उत्सवाक काम करतात। निमण्या दिसा दशमे दिसा घराणे घालून ह्या उत्सवाची सांगाता जाता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।